Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कोकणी मराठीची बोली भाषा म्हणून वाद करतल्यांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची सणसणीत जाप. मालवणात सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय कोकणी परिषदेक मुख्यमंत्री उलयलो. कारण ह्या अधिवेशनाक आमी वेगवेगळ्या कडल्यान आयल्या. कदाचित मालवणान उलयता त्या कोंकणीक आमी मराठीची बोली भाषा म्हणटा आसतले, बट गोंयांतली कोंकणी आसतली, केरळांतली कोंकणी आसतली, कर्नाटकांतली कोंकणी आसतली, ही कोंकणी ही निव्वळ स्वताची भास आसा, जेका आदी आमी म्हणटा की तेका ह्याच आमकां गोंयची ती राज्यभास आसा आनी ताकाच आमी भारतांतल्या संविधानान 8व्या वळेरींत ताका मानाचें स्थान मेळ्ळां हें आमी विसरपाक जायना. आमी हें मानाचें स्थान घेवन त्या खातीर आमकां कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान सांगपाची गरज ना कोंकणी भास खंय आसा काय म्हणून. वेगळी सर्टिफिकेट दिवपाची कोणी गरज ना. पयरूच केल्ल्या गुगलात आपल्या जेन्ना देवनागरी वळेरींतल्यान कोंकणी लँग्वेजीक जेन्ना मानाचें स्थान दिलें, हांव गुगलाचें अभिनंदन करतां आनी आमची मान म्हाका दिसता आनिकूय बी आमची छाती उबारून आयली. प्रधानमंत्री मोदी पासून संस्कृती टिकची म्हूण प्रादेशीक भाषा टिकोवपाचेर भर दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. माननीय मोदीजी रिजनल लँग्वेजीचेर भर दिला. तुमी मुद्दामून पळयात, आमची जर संस्कृताय टिकपाक जाय आसत जाल्यार रिजनल लँग्वेजीस टिकप हे अत्यंत गरजेचें आसा. त्यो जर टिकली ना जाल्यार आमची संस्कृताय टिकची ना. आनी ताकाच जोड दिवन हांव मुद्दामून सांगता, आमी कोंकणी ही आमच्या रिजनल लँग्वेजीन येता, मालवणी ही तुमच्या रिजनल लँग्वेजीत येता, ती टिकप गरजेची आसा, जाल्यार आमची संस्कृती टिकतली. म्हणून तर म्हणजे पयरूच आमी म्हणजे माननीय मोदीजीन उलयता आसतना इवन दो म्हणजे जजीसची भाषा ही सुद्धा रिजनल भाषा आसची. हांवें आमच्या हिंदी अधिवेशनांतल्यान म्हणजे गोंयांत ताची सुरवात केल्ली की आमच्या कोर्टानय बी आमची रिजनल लँग्वेज सुरू जावची. माननीय मोदीजीन म्हणजे त्याच तत्वाचेर ज्या ज्या प्रदेशात जे जे कोर्ट चालू आसा ती रिजनल लँग्वेजींतल्यानूय बी ताका फुडें व्हरचें, तेजी भाशा सामान्य मनशाक ती कळची, हाज्या खातीर माननीय मोदीजीन ताजो उल्लेख केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.